दीस बुधवार, सप्टेंबराची 11 तारीख 2024. पहिले वाचप कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले अध्याय 7 अवस्वर 25 ते 31. हांव कार्या विशयान सांगचे जाल्यार तांचे संबंधी सोम्यातावन खंयचोय उपदेश म्हाका मेळोंक ना. पूण म्हाका सोम्याची दया लाभले वरवीं हांव विश्वास योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजे अभिप्राय तुमकां सांगता. आतांच्या तसल्या अडचणीच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या अभ्यासांतच रावचें चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्न बांद आसा तर तो बांद तुटोवंक पळयनाका. तसलो बांद तुका नाका तो कर्ण घेवंक सोदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यांत तुका पातक ना. तशेंच एक चली लग्न जायत जाल्यार तातूंत ती कांय पातक ना. पूण लग्न जाल्ल्यांक हे जिणयेचे दिसपडटे कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हणून म्हजी अपेक्षा. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसल्यांनी बायल नातले बरी जियेजय. रडतल्यांनी रडनातले बरी. खुशाल करतल्यांनी खुशाल करिनातले बरी. आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचे भायले स्वरूप नपैंच जावन येता. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. कीर्तन 45 11 ते 12, 14 ते 15 आनी 16 आनी 17. श्लोक. आयक धुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक धुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बापाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. श्लोक. आयक धुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगारान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिची. रंगा बणाची वस्त्रां न्हेसोवन तिका राजाशी हाडटात. आपूट आंकवारीच्या परिवारासवें तिका चलयतात. श्लोक. आयक धुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोशाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचें मंदीर ती भितर सरतात. तुका राया जल्मातले जायते कुंवर. तुज्या पुर्वजांचे स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे अधीन तूं करतलोय. श्लोक. आयक धुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 6 अवस्वर 20 ते 26. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबान तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली भागी. देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्ली कितली भागी. तुमी दोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतली कितली भागी. तुमी हांसतल्यात. मनशापुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशितात जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां खेंडून तुमचें नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा. वय उल्हासान उडी मारा. कित्याक सर्गराजान येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस परी चलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक, तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतेल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात.
हाय तुमकां लोकातावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्लें. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ 8 भागी दोंगरावयल्या प्रसंगाचो पयलो भाग. तुमी दुर्बळीं कितलीं भागी म्हणटा जेजू. दुर्बळीं केदाळाय देवाचे हंगार असतात. दुर्बळीं भागी कित्याक म्हळ्यार तो खालतेपणाचो आनी शरणागतपणाचो कुरो. आतां भुकेल्लीं तीं भागी म्हळ्यार तीं भुकेवन आसतात देवाच्या बोगसण्याक आनी ताच्या योजनाक. तीं सर्व जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ताच्या जेवणान दादोशी जातलीं. जेजूच्या नांवाक लागून वा क्रिस्तांव म्हणल्या नांवाक लागून धगधवणी लाबात तर त्या कश्टामध्ये काळ्या कुपामध्ये उजवाड दिसचे बरी संतोषान आनी उल्हासान उडी मारूंक देव आमकां सर्गींचे राज फावो करतलो. आमच्या जिवितांत आमी साबार पावटी देवाचे रागार जाता. कश्ट कोणाकच नाकात. आमकां आसचे हर एक कश्ट दूख पिडाशिडा आमचे तावन पयस सरूंक देवा लागीं आमी मागता. जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवाकाल तुमकां हें सर्व सोसूंक मेळ्ळ्यार सासनीक जिवीत तुमचें जातलें. देव आमकां धैर्य दिवं म्हणून मागया.